फाटल्या 3 वर्सांची लुकसाण भरपाई कोणाक दिली ते सांगात आणि आताचे लुकसाण भरपाईचेर उलयात अशें म्हणत इब्राहिमपूरच्या शेतकारांनी सरकारी कार्यपद्दतीचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलां। 3 वर्सां पयलींची लुकसाण भरपाई अजून मेळूंक ना, देखून ह्या वर्साची लुकसाण भरपाई मेळटली हे कित्या वयल्यान तांचो प्रश्न। मामलेदार आणि जिल्लो अधिकाऱ्यान लुकसाण भरपाईचो नियाळ घेवन शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाई खातीर दावे दाखल करपाक सांगिल्ले। ताचेर शेतकार म्हणटात 3 वर्सां आदींची लुकसाण भरपाई अजून मेळोंक ना, देखून ही लुकसाण भरपाई मेळटली हाची शाश्वती ना। त्याचे पर्यायी मार्ग काढूंक जाय आसलेलो। गेल्या वर्सा श्रीपाद भाऊ येयल्लो संसद काम आदर्श योजने अंतर्गत आमच्या गांवा खातीर खंय तरी बरें जातलें अशें आमी विचार केल्लो, पूण म्हाका अशें दिसना की आदर्श गांव आमचो हे विचार केलो जाल्यार आदर्श जाल्यार सगळ्यान पयलीं आमचो शेतकरी खंय तरी बरो जावं आसलेलो। आयज शेतकऱ्यांची इतकी नुकसाण जाल्लेली आसा, शेतकऱ्यांनी आमच्या एक कृषी कार्डाचेर लोन केल्लेलें आसा आनी ते लोन कशें भरप कितें भरप हो शेतकाराचेर असो विचार येयल्लो आसा। आयज जीव दिवप की कितें करप अशी हे चाललेली आसा, पूण हेची सरकारान खबरदारी घेवपाची। आमच्या शेतकऱ्यांक आमचो गांव इब्राहिमपूर गांव हो शेती प्रधान गांव, आमच्या हे शेतकऱ्यांक खंय तरी तेणी मातसो एक विचार करपाचो आनी तेजे आमचे सगळ्यांचे हे करपाचें। देव बरें करूं। पंचायत तशें कांय ना, इवन असो कन्सर्न पंचायत सुद्दां आमकां हे करूंक ना आनी आमकां खंयच आमकां हे करूंक ना, जेणे करून आमी अलर्ट जातले। जावं आमच्या लोकांचे खंय तरी कितें आसा ते हाडून आमी खंय तरी दवरतले आनी सेफली दवरतले। हे आमकां कोणीच कल्पना दिवंक ना आनी म्हणटकूच आमी अचानक जवळ जवळ 5-5:30 ह्या वराचेर अशें उदक भरलें आनी आमच्या लोकांचे एक हे जालो, सामको जीव जायना लागलो। लोकांची आमची गोरवां आसलेली, गायी आसलेले, ते गायी तेंच्यांनी हाडले आतां खंय तरी लोनाचेर घेतलेले आसा आनी ते गायी सुद्दां हे करपाक हे जावंक ना। अशा प्रसंगी लोकांक एकामेकाचो आमकां हेल्प घेवचो पडलो। आमकां खंय तरी अशें दिसलेलें की आमचो हो सरकार खंय तरी स्टेबल सरकार आसा, आमचो म्हणजे एक सांगता आमचो एक लिडर, त्या कारणान स्टेबल सरकार हो खंयच्या बाबतींत स्टेबल सरकार। आयज गेली 3 वर्सां जाली प्रमोद सावंत आसा, हेंच्यांनी आजून सुद्दां येवंक ना आमच्या हितून इब्राहिमपुरान विजीट करपाक की जेणे करून खंय कितें जाता, खंय प्रॉब्लम जाता। एकंदर विचार केलो जाल्यार एक बंधाऱ्या कडेन एक ते पिलर घातले, ते लागीं घातल्या कारणान ते उदक येता। उदक भरल्या कारणान इतलो आमच्या लोकांक प्रॉब्लेम जाता। फॉर एग्जाम्पल तेतले तेवटेन एक गोटे आहा लोकांचे, गोटे प्लस हेंची घरां आसात, तांकां कितें जाय जाल्यार कितें रेशन बीन हाडटलो जावं कितें वयतलो कितें हाडपाक जाल्यार हांकां प्रॉब्लेम जातात। इवन ऑल्सो हेंचे दूद आसा ते आमचो आयज हो शेतकरी भाव आमचो एक हे अजीत गवस, हेणी आयज आपले दूध म्हणटात तशें रानांतल्यान अशें व्हेलें, जवळ जवळ 70 ते 80 लिटर। व्हरतना ताका खूब म्हणजे त्रास जालो आनी हांगांतल्यान 1 ते 2 किलोमिटर चलत वयचें पडटा डेरये खातीर। आनी अशा कारणान आमकां खंय तरी म्हणजे सरकारी यंत्रण जावं खंयचे तरी कितें तरी एक आमच्या गरजू लोकांक एक खंय तरी हेल्प जावच्या खातीर खंयची तरी यंत्रणा जाय आशिल्ली, बट ती पावली गेली ना। आनी जे हे उदक सोडले गेले ते 3 वर्सां गेली, 3 वर्सां उदक येता, पूण हे उदक सोडले गेले तेजी पूर्व कल्पना कोणीच करूंक ना। सरकारा द्वारे एक आमच्या लोकां मेरेन खंय तरी कोणी सोडले उदक हे तिराळी धरणाचे ते 3 वर्सां जाली, गेली 3 वर्सां जाली हे उदक येता आनी तुमकां अनाउन्समेंट बीन तशी पूर्व कल्पना दिवंक ना, अनाउन्समेंट बीन कांयच। आयज आमी हांगा इब्राहिमपूर गांवांत आयज हांव आसा, ज्या जाग्यार फाटल्या दिसांनी व्हडलो पावस पडून कितलेशेच उदक येयल्ले आनी सगळो गांव, खुबशे गांव अशे उदकान फाटल्या फावटी बुडलेले। हो प्रकार हो दर वर्सा जाता। हेचें कारण एकूच आसा की म्हाज्या फाटल्यान पळयता सगळें दिसता तुमकां की उदक सगळें भरलेलें आसा। हेचें कारण एकूच की तिराळी जो प्रोजेक्ट आसा हो तिराळी प्रोजेक्टा वयल्यान हें उदक सोडलें वयता। आतां तिराळी प्रोजेक्ट जर आसा जाल्यार हे महाराष्ट्र आनी गोवा हेंच्यांनी दोगांयनी एकाठी येवन हें उदक सोडच्या पयलीं कितें तरी करपाक जाय आसलेलें, पण म्हाका दिसना हे गव्हर्मेंट आनी ते गव्हर्मेंट आतां दोनूय BJPच गव्हर्मेंट आसल्या कारणान तेंच्यांनी करपाक जाय आसलेलें, पण तशें कांयच केलें ना। आनी तेची झळ जर कोणाक बसले आसत जाल्यार हे आमचे सगळे लोक जे सगळे उबे आसा, सामान्य शेतकरी सगळे आसा, सगळे आतां पळयता हें उदक केन्ना वयतलें आनी कितें जातलें। आतां ह्या सायडीच्यान त्या सायडीन दुसरो गांव आसा, आतां आमकां दिसता की फाटल्यान सगळे लोक पळयता हें उदक आतां केन्ना वयतलें काय म्हण। म्हाका दिसना हें आनी 2 दीस वचत बी अशें। आतां हेतूर कितें तरी सरकारान विचार करपाक जाय। आतां डेप्युटी CM येवन गेलो, आश्वासनां दिवन गेलो,
पूण जाता कितें आश्वासनान कांयच जावचें ना हांगा फॅक्ट आहा तो पयलीं समजून घेवचो पडटलो आनी त्या फॅक्टानुसारच हें जें उदक येता तें कित्या खातीर येता खंयच्यान येता कशें येता तें कशें दवरतलो तें पळोवचें पडटलें आतां हे जें वता ते आपल्या त्या दुसऱ्या गांवांत वता ह्यो रस्तो हो रस्तो आसा मदल्यान हो सगळो रस्तो आसा आतां रस्तो खंयच्यान आहा तो कळना आतां ते डेली जाणकार असल्या कारणान ते वयता पूण हेचेर सरकारान बेगींतल्या बेगीन विचार करचो अशें ह्या ग्रामस्थांचे सगळ्यांचे म्हणणें आसा आतां होच जाणटो पळया होच जाणटो कसो होच जाणटो पळया की तो आतां उदकांतल्यान वाट काडटा म्हाका सांग हें उदक केन्ना पासूनच्यान आसा आता दिले सांचे येता हे येता वयता पण हे ह्याच वर्सा येयला काय डेली वर्सा हय हे पळय दिवाळीच्यान ते उदक सोडलें वता पूण कितलें सोडप हें तेंचें कांय ना केन्नाय सोडप आनी कोणाक अलर्ट मॅसेज नासतना सोडल्या कारणान ही परिस्थिती जी फाटल्यान दिसता ही परिस्थिती हेचेर सरकारान बेगीन विचार करचो अशें ग्रामस्थांचें म्हणणें आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कांबुलकार.